जीत आरोलकाराचो मांद्र्या प्रचार जवळ सोंपला। ताच्यो आता कॉर्नर मिटिंगो चालू जाल्यात। मंगळारा ताणे मोर्जे बसका घेतली। बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान एक स्टेटमेंट केलो आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी की ही महिला सगळी भोंवतात ती पैशांनी भोंवतात, जी तांकां पैसे दिता आनी व्हरतात, आनी यूथ भोंवता ते पैशांनी दिता। हांव ताका इतलेंच सांगूंक सोदतां ती मायेक मोगान सगळे भुरगे आनी महिला ती म्हाका लागून इतले दनपारची इतले दीस भर भोंवतात आनी पयशांचो जो विशय काडटा। जेन्ना दिल्ली आमदारांचो सेल लागलेलो तेन्ना सगळ्यांक सवाय ह्यो आमदार गेल्लो, हांगासलो माजी आमदार दिल्ली व्हरोन अमित शान विकतो घेतलेलो, हेका सवाय घेतलेलो। हे उलोवपाचें न्हू, उलोवचें पडटा कित्याक तेंच्यांनी आमच्या कार्यकर्ते आमच्या सपोर्टरांचेर बोट दाखयलेलें आसा। हे प्रचार जे करतात बीजेपीन वयतलो काँग्रेसीन वयतलो हे प्रचार करतात ते चुकीचे आसात आनी इतलेंच सांगूंक सोदता तांकां की तुमचे कॅम्पेनींग तुमी करा, अप्रचार करूं नाकात। तांकां आतां सद्या प्रॉब्लम जाल्लो आमचो अपक्षाचो प्रॉब्लम, म्हाजो एकट्याचो न्हू, हे तुमच्या सगळ्यांचो। कित्याक हांव म्हणटा तुमी सगळे प्रत्येक जाण कॅन्डिडेट म्हणून आमी नारो दवरला हर नेता हर एक नेता। हेचे अर्थ इतलेच प्रत्येक जाण तुमी नेता आहात, पूण आमकां म्हाजो फोकस आसतलो फक्त इलेक्ट्रॉनीक सिटीक जेणे करून सगळ्यांक जॉब्स मेळटले। कित्याक थंय सरकारी नोकऱ्याहून चड पगार आसतलो आनी फॅसिलिटीज बरी आसतली।